नमस्कार. पोळ्या प्रुडंट खबरो. काँग्रेसीची आमदारकी सोडिल्लो विश्वजीत राणे गेलो बीजेपीन. 70च्या बाबाक पर्रीकराचो येवकार. विश्वजीत राणेक मेळूं येता भलायकी आनी आयटी खाते. बारोडा व्हीकेएसएस लुटीची चौकशी. चेअरमॅन म्हणटा लॉकरांनी डॉक्युमेंट दवरूंक मेळटात, भांगर न्ही. लोक म्हणटात सेक्युरिटी ना जाल्यार लॉकर कित्याक. लुटीन बँकेतल्या भितरल्यांचोच हात. म्हापशा जेएमएफसी कोर्टान परवरे सेरुला कम्युनिटीच्या ऑफिसान वचून घेतली अटॉर्नीची जबानी. सेरुला जमनीच्या स्कॅमान आदलो टुरिझम मंत्री परुळेकर आरोपी. उजगांवां ट्रका पोंदा पडून एकलो 27 वर्साचो तरणाटो सोंपला तो प्रदीप झा. एमआरएफांतल्यान नायट शिफ्ट करून येतालो घरा. मूळ बिहारचो प्रदीप रावतालो उजगांव. मुख्यमंत्री पर्रीकराची नवी डेडलायन. 2 वर्सां भितर कोयराचो प्रश्न सुट्टलो. रिझल्ट 6 म्हयन्यां भितर. पावसा पयली अर्दो सोंसडो खाली. साळगांव भशेन 3 प्लांट. पर्रीकराच्यो घोशणा. काणकोणा तांची लोलया गोवा पडलो बायन. 2 दीस उरलो. गांवचे लोक आनी फॉरेस्टाच्या स्टाफान काडलो वयर. जंगलांत सोडलो. आनी खेळा मेळार नव्यो स्किल्स तयार करपाक सरकार करतलो पुराय यत्न. डॉन बॉस्को कॉलेजीन जाले राष्ट्रीय परिशद. नवे जॉब्स तयार करपाचेर भर. वाळपयचो आदलो काँग्रेस आमदार विश्वजीत राणे बीजेपीन गेलो. पंच, सरपंच, झेडपी, नगरसेवकांक घेवन आयिल्ल्या 70च्या बाबाक पर्रीकरान येवकार दिलो. विश्वजीत सांगता तो अटी नासतना बीजेपीन आयला. मेळ्ळ्या त्या म्हायती प्रमाण विश्वजीताक बीजेपीन 70 मर्यादीत दवरला. आपल्याक भलायकी आनी आयटी खातें मेळटा म्हूण विश्वजीत बुधवाराच वाळपयच्या लोकांक सांगून मेकळो जाल्लो. विश्वजीत राणे बीजेपीच्या कॅम्पात गेला. पणजे बीजेपीचे हेडक्वॉर्टर्सात ताका येवकार दिवंक पर्रीकार आशिल्लो. विश्वजीताचेर पर्रीकाराक मिडियाचे बरेच आडवे तिडवे प्रस्न पडले. विश्वजीताचें आपले पर्सनल वायटपण कांयच ना. मंत्री आसतना ताच्यो कांय पॉलिसी तितल्यो खंय पर्रीकाराक पटनाशिल्ल्यो. हांव आयज ताचें स्वागत करता आनी अपेक्षा करता की भारतीय जनता पक्षान एक थोडेशे वेगळ्या पद्दतीचें जें वातावरण आसता आनी तांच्यांनी काँग्रेस सोडपाचें जें कारण आसा तातले भितरलें मुख्य कारण म्हणजे म्हाका दिसता भितरली दुफळी. एक कंटिन्युअस स्वताच्या पक्षानूच अस्वस्थता निर्माण करणारे वातावरण ते असल्यामुळे तांच्यांनी कंटाळून राजीनामो दिलो. त्या येण्यामुळे 70 तालुक्यान आता पूर्णपणे भारतीय जनता पक्ष पूर्ण हाका तालुक्याक व्याप्त करतलो येणाऱ्या दिसांनी हाजी खात्री म्हाका आसा. No, what Chief Minister said is absolutely right. We will work to strengthen the BJP in the Sattari Taluka and we will ensure that the lotus blooms in Sattari, and that's why I have entered the Bharatiya Janata Party to strengthen the hands of the Honorable Chief Minister and to strengthen the party in my taluka. हांवें त्यांचो आशीर्वाद घेवन हांवें प्रवेश केला न्ही. आशीर्वाद घेवन मागीर मुख्यमंत्रीक मेळ्ळा. Is it possible that Senior Rane also may join getting fed up of the Congress? You have to ask Senior Rane that question. We oppose lot of issues that were raised at that time, and if something like that comes up again, I will definitely inform him that this is not the right path. See, he was in Congress, so he was taking a particular path. In BJP, that path may not be correct. I'll explain him if that path all the way come. I'll answer that at right appropriate time. At this moment, it is not an opposition to an individual. It is opposition to a method of functioning and a policy.
आदल्या दिसा बुधवारा सांजे विश्वजितान पुलीस प्रोटेक्शनात वाळपय सभा घेतली. विश्वजिता बरोबर वाळपयचे काँग्रेस ब्लॉक पदाधिकारी बीजेपीत गेले. जेन्ना सरकाराकडे 3 आमदार असताना आयज ते म्हाका संदी दिता मंत्री जावपाक 10-11 तारखेक तुका सगळ्यांना सांगतलो तुम्ही मुद्दम तुमचे प्रत्येक गांवांचे आमचे भितर आनी भुरगे येवचे कारण आमकां हे मंत्री पदाचो उपयोग हे मंत्रीपद हांवें बेश्टें कितेंच मागूंक ना म्हाका फक्त जाय ज्या माध्यमांतल्यान तुमकां आमी नोकरी दिवंक शकता आनी आमच्या लोकांक रोजगार दिवंक शकता होच आमचो मागणी. मुख्यमंत्री कडेन आमची तीच मागणी की सत्तरीचो विकास जावचो. सत्तरीचे तरणाटे जे आसा बेरोजगार आसा जे ओव्हरेज जावपाक आयल्या हेंचेर लक्ष तुमी दिवचें आनी हांवें ताका आश्वासन दिल्लें आसा की तेंचे हात बळकट करपाक हे सरकाराक आनी तेंको दिवन हे सरकाराक आनी बळकट करपाक हांव तुमच्या पक्षांत प्रवेश करतां आनी आमी इलेक्शनाक गेले 3-4 म्हयने भितर इलेक्शनाक वयतले पूण एक लक्षांत घ्या हो मनीस जो तुमच्या फुडें आहा हो केन्ना बदलचो ना. म्हाजे विचार आहा तशेंच आहा म्हाजें काम करपाची स्टायल तशीच आहा म्हाज्या मनांत ज्या लोकां बद्दल जी आपुलकी आसा ती तशीच आहा. सभा चलता थंय ताका मेळूंक थंयचे शिवप्रेमी गेल्ले. मात विश्वजितान खंय तांचे कडेन भाशा सारकी वापरली ना. विश्वजिताचो हो व्हिडिओ सध्या व्हॉट्सॅपार व्हायरल जाला. आमकां कितें विचारपाचें आसा 2 मिनटां राव 2 मिनटां राव तुमची मिटिंग कशी आम्ही तुमका वोट केला ना कशें नाका तुमकां आमचे वोट नाका आमचे वोट नाका तुमकां कशें म्हणटा तुमी तर. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. लॉकर्स लुटीचो खवदळ पडले उपरांत पारोडाची VKSS ब्रेस्तारा बंद दवरली. बँकेचे लॉकर चोरांनी फोडले म्हूण कळटनाच कस्टमर केपें पुलिसां मेरेन पावले. बँकेन CCTV ना सेक्युरिटी ना जाल्यार लॉकर्स कित्याक काय म्हूण लोकांचो प्रश्न. सोसायटीचो चेअरमॅन जबाबदारी घेवंक तयार ना. तो म्हणटा एग्रीमेंटा प्रमाण फक्त म्हत्वाचे डॉक्युमेंटच लॉकरांनी दवरूंक येता. वस्ती न्ही. नेमकी कितली लूट मारल्या तो आंकडो कळना. कोण म्हणटा 12-1 लाख. लोकांक बँकेतल्या भितरल्यांचेरूच दुबाव. मोठ्या कांकणांचो गिराम सांगात तुका हे 4 मोठ्या कांकणाचे 46 ग्राम जाता. एक मोठ्या कांकण आहा 30 ग्रामांचे आणि एक कॉइन्सांची मास्कोत आहा 2 कॉइन्सांचे इयर आहाय. हांगा रिंगदोन गेलोलो तो उतरा मुदी पासून रिंगदोन गेलोलो. एक गोवा गेली मोठी उतरा मुदी आहा 2 गोवा गेल्यो 2 बोटां मोठे मुदी आहाय. कसली करपाक ते हांवें तुका सांगला मुगे सगळे मोठेले आमगे थोडे भांगार न्हू आमगे मुगेले सगळे भायले भांगार. 16 वर्सां जाली बँकेत CCTV ना आनी केन्नाच सेक्युरिटी नासता. लोकांक बँकेतलोच कोण तरी लुटीत भागीदार म्हूण दुबाव. बँकेत सेक्युरिटी बी नस काय ना. बँकेत सेक्युरिटी लॉकर ओपन करता आसना हांवें खूद विचारलें हांवें इन्क्वायरी केलोली ते म्हाका सांगलें भिवपाची कांय गरज ना बँकेत सेक्युरिटी आहा. ऑफकोर्स ब्लेम बँकेन एक लॉकर फोडोन तो मनीस सगळे लिस्ट जाणा हुंच लॉकर आहा हुंय कितें आहा ते एक लॉकर तेणी सोडा कित्याक सोडा त्या लॉकर यूज जायना. यूज जाता तितली लॉकर तेणी फोडले कित्याक हो बँकेचो घोट मनीस आहा सगळ्या बँकीक खबर आहा. बँकीक हुंयच्या गेल्या हुंय मेळटले ते कितको कळ्ळें हुंय गेल्या हुंय मेळटा म्हणून. बँकेचोच कोण तरी भितर अशें दिसता म्हाका दिसता मुगे कुशेस म्हाका सांगता भितरचोच कोण तरी भितर आहा. ते भितर वचोन हांव वयता त्या हिसपान ते भितर लॉकर असो सोदूंक जाय थिंग लोकडान देर आहा. पारोडा VKSS सोसायटीच्या कस्टमरांचो खवदळ पडला. मात चेअरमॅन म्हणटा लॉकर खंय फक्त डॉक्युमेंट दवरपा पुरते म्हूण एग्रीमेंट केल्लो. आणि अशें बोर्ड बी दवरपा खातीर अशें म्हणून आमी तें हें केलें नासलें कोणाक आपल्याले डॉक्युमेंट्स ते सेफ करपा आमी तांकां तें सांगलें ना आमगे एग्रीमेंटाचेर तेंच आसा. एक सांगपा तुमी सेक्युरिटी कित्याक दवरना आतां 16 वर्सां जालें ते बँकेक म्हळ्यार सेक्युरिटी आसपा जाय न्हू सोसायटी आसपा जाय आशिल्लें. आमी पयलींच डिसिजन घेतलें ना सेक्युरिटी आनी आमी ताका लागून हो CC कॅमेरा आमी इन्स्टॉल करपाक दिला. म्हणजे फक्त सगळें केलें ताणें वायरींग सगळें केलें फक्त इन्स्टॉल करपाचो उरिल्लो. म्हणून पयर डिसिजन घेवन आतां आमी गेले हें सगळें वेवस्थीत करपा आशिल्लें पूण तातूंत मदीं आतां हें आमची बॅड लक म्हणपाचें आनीक हें जालें न्ही. सद्याक केपेचे पुलीस चौकशी करतात. उपरांत खंय बँकेच्या बोर्डाची मिटींग जातली. प्रुडंटा खातीर केप्या सावन दत्तराज नायक. पंचायत वेंचणुकेचे पयलीं पंचायत संचालक गुरुदास पिळणकराची ट्रान्स्फर.
ताका कोऑपरेटिव्ह सोसायटीचो रजिस्ट्रार केला. पंचायत डायरेक्टर म्हूण आतां संध्या कामत आयल्या. कोऑपरेटिव्ह रजिस्ट्रार मीना गोलतेकराक सद्याक खंयचोच ताबो ना. पणजे महापालिकेची उपआयुक्त गीता नागवेकर WRDची अंडर सेक्रेटरी. SV नायकाक वुमन चायल्ड आनी ट्रायबल वेलफेअर डायरेक्टर केला. एजीक OSD म्हूण मायन्स डायरेक्टर प्रसन्न आचार्या कडेन आशिल्लो चार्ज काडलो. म्हापशा JMFC कोर्टान ब्रेस्तारा पर्वरे सेरुला कम्युनिदादाच्या ऑफिसान वचून अटॉर्नीची जबानी घेतली. सेरुला कम्युनिदादीचे केशीन कम्युनिदादाचो अटॉर्नी आग्नेल लोबोची जबानी गरजेची आशिल्ली. जमनीच्या स्कॅमान आदलो टुरिझम मंत्री दिलीप पर्वळेकार आरोपी. लोबोची प्रकृती बरी नाशिल्ल्यान कोर्टाक स्वता वचून ताची जबानी घेवची पडली. Directed by the North Goa Principal District and Session Judge, he had directed the JMFC Mapsa to come and record the statement of Agnello Lobo, who is the attorney of the Comunidad of Serula, in connection with the land grab and cheating case against Tourism Minister Dilip Parolekar. So the statement has been recorded today by the JMFC, and the matter now has been fixed for the 10th of April for the hearing. काणकोणा तांची लोलया गोवो बायन पडलो. 2 दीस तो जंगलांत बायन पडून उरला आसुये म्हूण लोकांक दुबाव. ताका ब्रेस्तारा गांवचे लोक आनी फॉरेस्टाच्या स्टाफान मेळून भायर काडलो आनी परत जंगलांत सोडलो. रानवटी जनावरां खाण उदक सोदीत गांवांनी पावता आनी गांवकार घरा घेवन जंगलांनी पावल्यात म्हूण गांवचो लोक उलयता. आतां आमकां धांक सुमार न्यूज मेळिल्ली एक गोवो रेडो बांयक पडला म्हणून. मागीर आमी इमिडिएटली येयले हांगा आनी पळय बांयक आशिल्लो आनी विथ द हेल्प ऑफ लोकल आमी ताका वयर काडलो, रोखडोच वयर काडलो आनी नॅचरल हॅबिटेटान गेलो तो सद्या. बरो आहा, हेल्दी आहा तो. इंजरी बीन तशी कांय ना ताका. अशें कितें गोश्ट अशी घडटा पयर फाटीं ते काणकोण थंय काडले. आतां कितें गरमी वाडलेली आहा, ते उदकाचे सर्च्यान सकयल देंवता, वॉटर बॉडीजा कडेन पावता आनी तो तसो येयल्लो तो बायन गेलो आसतलो आनी मे बी स्लीप जावन पडलो आसतलो. हो तांची पडटा गांवान लोली पंचायतीची तांची गांवान पडला बायक. कितले दीस जाले ते बाय पडले? हो म्हाका पयर रातचो बी पडी दिसता म्हाका चड करून 2 दीस जाले आनी तो बरो जाम जाल्लो. कोण तरी भाटान गेल्ले तेन्ना तागे लक्ष आयल्यांनी ताणें फॉरेस्टाक फोन करून सांगलें. आतां कितें केलें गवरेड्याक? आतां ताणें गवरेड्याक बांयतल्यान वयर काडून परत रानान सोडला. पूण हातून जनावरांची चूक ना, कारण हे गांवचे लोक आसा ते सगळे रानान पावल्यात. ताका लागून जेन्ना रान एक्वायर पब्लिकेन केलें ते ऑटोमॅटीक गांवान येवपाक लागले. हातून जनावरांची कांय चूक अशी आमकां दिसना. तातूंत भितर हांगा जंगली जनावर भरपूर आसात. गेल्ली फाटी हे IIT NIT सारखे व्हडले प्रोजेक्ट हांगा हाडूंक सोदताले. गांवच्या लोकांनी हाडिल्ले. ताणें कितें सांगलें की हांगा रानटी जनावरां कांय ना म्हूण, पूण हांगा तुगेली वाघ 2-3 नमुन्याची वाघ धरले, मागीर गवे रेडे आसात आनी खूब अशीं जनावरां आसात हांगा जी फॉरेस्टा पासून हे आसात, पूण तांचें रक्षण करपी हांगा कोण ना. फॉरेस्ट एरिया कितें उदकाची सोय करची अशें म्हणटा तूं? हय, खरें रानान म्हणल्यार ताणें एक बारीक अशी तलाव अशें बांदपाक जाय, तातूंत ह्या जनावरांक देवन उदक पिवपाक मेळपाक, नाल्यार थोडे वेळ बूड रावपा खातीर. मनशा खातीर स्विमींग पूल व्हडले बांदतात, पूण ह्या जनावर कित्याक बांदनात? तांचें बी रक्षण फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान करचें. अशी बाकी कडेन लाखोंनी आनी करोडांनी रुपया फॉरेस्ट इन्वेस्ट करता ते ह्या गांवांत करचें आनी तांकां लायफ दिवपाची प्रयत्न करपाक जाय. घेऊया एक ब्रेक.